Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बीजेपीच्या उमेदवारांची लिस्ट बुधवारा फायनल जाता. गोयच्या नांवां दिल्लीत पावली. फायनल लिस्ट बीजेपीचो पार्लिमेंट बोर्ड शिक्को मारून जाहीर करतलो. गोयचे बीजेपीची कोर इलेक्शन टीम दिल्ली. अरे हांव वतलो, अध्यक्ष वतलो, परत श्रीपाद भाऊ आसतलो, संघटन मंत्री आणि प्रभारी आसतले आमचे. शॉर्ट लिस्ट हम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने रखेंगे. सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फाइनल निर्णय करेंगे. वो हमारा पार्टी में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में अंतिम निर्णय करता है. ऐसा ही गोवा के बारे में भी अंतिम निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में करेंगे. पार्सेकार म्हणतात चडशी नांवां थारल्यात. 12 कडेन एका परस चड नांवां. डबल अशी न्ही, खंयचे साधारण कितले डबल म्हाका दिसता एक 12 बी 12. भाऊ म्हणतात लिस्टात प्रत्येक मतदारसंघातल्यान 2 नांवां गेल्यात. कुमारजुव्या मडकयकारा बरोबर सिद्धेश. सगळे मतदारसंघ आमी 2-2 नांवां घालतले. सगळ्या हय, पद्दत आसता. कुमारजुव्यान सिद्धेशाचें नांव गेल्लें. हय हय 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतले म्हूण प्रदेश अध्यक्ष उलयता. त्यामुळे आम्ही 40 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी निवडणूक लढयता पयल्या वेळाचेर. हाच्या पयलीं आमी 37, 35 अशें वयताले, पूण ह्या वेळाचेर आमी ऑल 40 कॉन्स्टिट्युन्सी इन्क्लुडींग 39 बाणावली 39 ते डिसिजन आज जालें की ऑल 40 कॉन्स्टिट्युन्सी करप. सो फाल्यां लिस्ट येतले ते 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींतले येतले डिक्लेअर जावन. फाल्यां आतां ते वयर ठरता न्ही ओके. सो लिस्टान एक नांव सिंगल नांव गेलं का डबल कांय कडेन डबल आसा, कांय कडेन एक. उत्पलाक बीजेपी विरोधक फुसलायतात. उत्पल मनोहर पर्रीकाराचो पूत तो खंय बीजेपी बरोबरच रावतलो. कुछ पार्टी बीजेपी के खिलाफ उत्पल को टूल के जैसे यूज करने का कोशिश कर रहा है. हमेशा उत्पल बीजेपी के खिलाफ टूल के जैसे उपयोग नहीं होगा, मुझे विश्वास है. विश्वजितान आरजीवाल्यांची चॅलेंज मनार घेतल्या. तो आपली उमेदवारी वाळपयच्यान आपुणूच जाहीर करून मेकळो. 10 मार्चाक खंय कळटलें. आणि हे पळय, म्हाका कोणी चॅलेंज करपाची गरज ना. वोटिंगाच्या माध्यमांतल्यान 10 मार्चाक रिजल्ट भायर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.